आयतारा तुये हॉस्पिटल कृती समितीच्या वतीन जाहीर सभा जाली। हे सभेत तुये हॉस्पिटल जीएमसीक लिंक करचे तशेंच हॉस्पिटला वरवीं तयार जावपी रोजगारांक पेडणेकारांकूच प्राधान्य दिवचे अशी मागणी तुये हॉस्पिटल कृती समितीन केल्या। जीएमसी वांगडा तुये हॉस्पिटल लिंक करूंक ना जाल्यार आक्रमक निर्णय घेतले म्हणून तुये कृती समितीन शिटकावणी दिल्या। सोमारच्यान विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाक सुरवात जाता। गोंय विद्यापीठ पेपर फुटीचे प्रकरण, कोमनीदाद जाग्यावयली घरां कायदेशीर करपाचो प्रकार, तशेंच सभापतीन एनडीएच्या बसकेक लायिल्ली हजेरी, तशेंच कायदो आनी वेवस्था, सोरो घोटाळो हे विशय अधिवेशनात गाजतले। मुक्तीच्या 63 वर्सां उपरांत गोंय उदरगतीच्या मळार नेटान पावलां मारीत आसा। गांवांनी रस्ते, लायट, उदक आनी हेर गरजेच्यो सुविधा पावल्यो, पूण सांग्यावयलो बंकळ गांव अजूनय उदरगतीची सपनां पळयता। गांवांत वतलो जाल्यार धड रस्तो ना, नळाचें उदकूय ना। गांवांतल्यान मुख्य रस्त्यार येतलो जाल्यार 6 किलोमीटर चलत वचचें पडटा। पावसाळ्यांत कुशावती न्हंयचें उदक वाडटा, ताका लागून पलतडी वतलो जाल्यार साकव बांदल्या शिवाय पर्याय ना। शिवोले रायवाड्यार नियोजित हाऊसिंग प्रकल्पाक खर विरोध करीत थळाव्यांनी एकठांय येवन निदर्शनां केली। आमकां हो प्रकल्प गांवांत नाका, ह्या प्रकल्पाक दिल्लो परवानो बेगोबेग रद्द करचो अशी मागणी ह्या वेळार थळाव्यांनी पंचायती कडेन केल्या। राज्यात पावसाचो नेट सुरू आसा। हवामान खात्यान 26 जुलै मेरेन येल्लो अलर्ट जारी केला। गोंयांत फाटल्या 24 वरांत बरोच पावस झडला। काणकोणा फाटल्या 24 वरांत सगळ्यांत चड 107.8 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या, जाल्यार पोरने गोंयांत सगळ्यांत कमी 28.3 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या।
नियोजित आरएमसी प्रकल्पावयल्यान आयतारा जाल्ली मुळगांव पंचायतीची ग्रामसभा बरीच गाजली। गावात हो प्रकल्प नाकाच अशी मागणी ग्रामस्थांनी ग्रामसभेत लावन धरून या प्रकल्पा आड थाराव घेतलो। लोकांक नाका जाल्यार प्रकल्पाची परवानगी फाटी घेतले अशें पंचायतीन ह्या वेळार स्पष्ट केला। बोड्डे दिवचलच्या श्री सातेरी तद अनुलगीक देवस्थानाची वेंचणूक शांततायेन जाली। रोहिदास पोळ हांचे अध्यक्षतेखाला कार्यकारी समितीची बिनविरोध निवड जाली। फाटल्या फेब्रुवारी म्हयन्यांत हेर देवस्थाना वांगडा बोड्डेच्या श्री सातेरी देवस्थानाची वेंचणूक जाल्ली, मात तांत्रीक मुद्दो फुडें करून एका गटान हरकत घेतिल्ली। ताका लागून तेन्ना वेंचणूक प्रक्रिया रद्द केल्ली। 3 वर्सां खातीर ह्या देवस्थानाची समिती वेंचपा खातीर आयतारा देवस्थानाच्या महाजनांची आमसभा आपयली। हे बसकेक 118 महाजन हजर आशिल्ले। गोयचे आदले राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हांका मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान निरोप दिलो। 2021 ते 2025 या कार्यकाळात तांणी गोयचो राज्यपाल म्हणून पदभार सांबाळ्ळो। तांच्या कार्यकाळात लोकांचे कल्याण आणि राज्याचे उदरगती खातीर ते वावुरल्यात। विकसित गोंय 2037 हे खातीर तांणी दिल्ले प्रोत्साहन गोंय याद दवरतले अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान सांगलें। तांकां बरी भलायकी, शांती तशेंच तांची राष्ट्र सेवा चालूच उरची अश्यो शुभेच्छा मुख्यमंत्र्यान दिल्यो। गांजे उसगांव सरकारी विद्यालय ते उदका प्रकल्पा मेरेनच्या रस्त्याची अवतिकाय जाल्ली। भुंयगत उदका पायपलायन घालपाक भौशीक बांदकाम खात्यान रस्तो फोडिल्लो, मात वेवस्थीत रस्त्याचे काम करूंक नाशिल्ल्यान पावसान सगळो रस्तो व्हांवून गेलो। उपरांत थोड्याव्यांनी रस्त्यार देवपाची शिटकावणी दिल्ली। हे फाटभुंयेर संबंदीत खात्यान रस्तो दुरुस्त करपाक हातांत घेतला अशें पंच नरेंद्र गांवकारान सांगलें। जबरदस्तीन धर्मांतर प्रकरणात देशातल्या वेगवेगळ्या 6 राज्यांतल्या 10 जाणांक उत्तर प्रदेश पोलिसांनी अटक केल्या। हातूंत गोंयचे एके बायलेचो आस्पाव आशिल्ल्यान बोवाळ पडला। आयेशा उर्फ SB कृष्ण अशें ते अटक केल्ले बायलेचें नांव आसा। हे प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा।
शिवोलेच्या बामणवाड्यावयल्या बस स्टॉपाची सामकी चवथिकाय जाल्या. वेळार दुरुस्ती केली ना जाल्यार हो बस स्टॉप केन्नाय कोसळूं येता. सद्याक बशीची वाट पळयत रावपी प्रवाशांच्या जिवितांत ह्या बस स्टॉपाक लागून धोको निर्माण जाला. बस स्टॉपाच्या वण्टीक वेरो गेल्यात, कॉन्क्रिटाचे कुडके तुटून पडपाक लागल्यात. एखादी दुर्घटना जावचे पयलीं ह्या बस स्टॉपाची दुरुस्ती करपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. शेनवारा व्हिएटनामाच्या ला होंग बे हांगा एका प्रवासी बोट कोसळपाची घडणूक उक्ताडार आयल्या. बोट कोसळटात सुरक्षा रक्षकांनी वेगवेगळी धाव घेवन मजत कार्य करपाक सुरवात केली. ह्या घडणुकेत सुमार 37 जाणांक दुर्दैवी मरण आयले, जाल्यार कांय जाण बेपत्ता आसात. सध्या बेपत्ता आशिल्ल्यांचो सोद सुरू आसा. आयतारा एका इंडोनेशियन फेरीक अचकीत उजो लागपाची घडणूक घडली. ही घडणूक घडटात सुरक्षा रक्षक घडणूक थळार पावले, पूण प्रवाशांनी उदकांत उडी मारून आपलो जीव वाटायलो. सुमार 18 जाणांक दुखापत जाली, जाल्यार कांय जाणांक धुंवराच्या वासान भलायकेचेर परिणाम जालो. सुदैवान जिवीतहानी मात टळ्ळी. उजो लागपाच्या घडणुकांनी दिसान दीस वाड जायत आसा. इराणाच्या एका फामाद तेल तयार करपी कंपनीक अचकीत उजो लागपाची घडणूक घडली. ह्या घडणुकेत एकल्याक दुर्दैवी मरण आयलें, जाल्यार कांय जाणांक दुखापतूय जाल्ल्याचें कळटा. उजो नेमको कसो लागलो तें मात अजून स्पश्ट जावना. बंदर कप्तान खातें म्हणटा न्हंयो आपल्या ताब्यांत आसा, जाल्यार नव्या MPA कायद्या प्रमाण मुरगांव बंदर न्हंयांचेर आपलो दावो करता. 105 किलोमिटराची आमची दर्यादेग मुरगांव बंदराच्या ताब्यांत आसा. फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं नुस्तेकार दर्यादेगावयल्यान दर्यांत वताले, पूण आतां खाजगी हॉटेलकारांनी दर्यादेगो आडावन नुस्तेकारांच्यो वाटो बंद केल्यात. ह्या सगळ्या विशयांचेर संसदेत आवाज काडटलो अशें दक्षिण गोंयचो खासदार विर्याटू फर्नांडीस सांगता.
फोंड्या राजीव गांधी कला मंदिराच्या तळ पहिल्या आणि दुसऱ्या मळ्यावयल्या सिलिंगाक गळती लागल्या. पावसाचे उदक झिरिल्ल्यान सिलिंगाचो रंग गेला. एका तरी दुर्घटना घडचे पयलीं मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान ह्या प्रकारान गंभीर्यान लक्ष घालचें अशी मागणी कलाकारांनी केल्या. एसटीपीडीए मार्केटात सगळ्या विक्रेत्यांक दिल्लो स्टॉल सोडून तांणी फुटपाथाचेर केल्लें अतिक्रमण हाचे फुडें खपोवन घेवचें नात. तांच्या स्टॉलांतूच सामानाची विक्री करपा खातीर सोमार म्हणसर फुटपाथ खाली करपाची तांकां वेळ दिल्ल्याचें एसटीपीडीएचो अध्यक्ष दाजी साळकारान सांगलें. मजगतीं ह्या मार्केटात कोयराची व्हड समस्या उप्रासल्या. ओलो आनी सुको अशे पद्दतीन कोयर वेगवेगळो करून उडोवपाची ताकीद दिवन लेगीत कोणूच कानामनार घेनात अशेंय ह्या वेळार दाजी उलयलो. पंजाबच्यान बिहार व्हरपी 14,000 सोऱ्याच्यो बाटल्यो व्हरपाच्या प्रकरणात लखनौ पुलिसांनी दोगांक रंगे हात धरले. मेल्ल्या म्हायती प्रमाण हे दोगूय जाण हे सगळे सोऱ्याच्यो बाटल्यो एका ट्रकात पायपांच्या पोंदाक ह्यो सोऱ्याच्यो बाटल्यो तांणी लिपयल्ल्यो अशें कळटा. ट्रक चालकाकूय पुलिसांनी ताब्यात घेतला. फुडलो तपास सुरू आसा. नशामुक्त भारत अभियान खाला दिल्ली पुलीस गुन्यांव फाट्यान धाड घालून दिल्ली, हरियाणा आणि ओडिशांत गुळे वखदां वखदांच्या वेव्हारात घुसपिल्ल्या टोळयेचो पर्दाफाश केलो. 411 किलाचो गांजो जप्त करून 4 जाणांक अटक केल्ली आसा. हालीसराक खुबशे तरणाटे गुळे वखदांच्या वेव्हारात घुसपिल्ले दिसून येतात. देखून ह्यो कारवायो सुरूच आसा. प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्या गणपती मुर्तींचे आक्रमण वाढत आशिल्ल्यान मये वाठारांतले पारंपारीक मुर्तीकार चिंतेत आसात. पीओपीच्या मुर्तींचेर कायमची बंदी घालिना जाल्यार आमच्या पारंपारीक मुर्तीकला वेवसायाचेर फुडाराक हावळी येतली असो भंय मुर्तीकारांक आसा. चवथ लागीं पाविल्ल्यान सध्या मये सयत दिवचल तालुक्यात चित्रशाळांनी गणपती करपाचें काम नेटान चालू आशिल्ल्याचें दिसून येता.
पावसाचो हंगाम सुरूच आशिल्ल्यान भारतांतल्या जायत्या वाठारांनी शेनवारा व्हड प्रमाणात भुंयकांप आनी हुंवारा सारकी स्थिती निर्माण जाली। तशेंच पालसणाय कोसळपाच्यो घडणुको घडल्यात। देखून फुडले कांय दीस उत्तराखंडाक तशेंच केरळात हवामान खात्यान रेड अलर्ट जारी केला। देखून नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या। फाटले 2 दीस पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून पटनाच्या गंगा न्हंयचे उदकाची पातळी बरीच वाडल्या। सकयल्या वाठारांनी उदक भितर सरपाक लागिल्ल्यान थंयचे थळावे तशेंच अधिकाऱ्यां मदीं आतां हुस्को निर्माण जाला। आयतारा पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसाक लागून हिमाचल प्रदेशातल्या शिमलात लोकांची बरीच गैरसोय जाली। भरपूर प्रमाणात पावस पडून धुकेंय पडिल्लें, हाका लागून रस्त्यार यो वच करप्यांक आडखळ निर्माण जाली। चड करून येरादारी करप्यांक फुडें कांय दिसनाशिल्ल्यान तांचेय बी गैरसोय जाल्ली आसा। वादळी वाऱ्या सयत पडपी उटंगाराच्या पावसाच्या फाटभुंयेर हैदराबादाक साथीच्या दुयेंसांनी बरीच वाड जाल्या। जळारांच्या संपर्कांत चड येवचें न्हय अशें आवाहन दोतोरांनी केलां। थंडी, जोर, आंग दुखप ही साथीच्या दुयेंसांची मुखेल लक्षणां, खास करून डेंग्यूची। कोणाकूय अशी तरेची लक्षणां दिसून येत जाल्यार रोखडेंच दोतोराक कळीत करचें अशें आवाहन दोतोर करपाक लागल्यात। पुण्याक सध्या हेपटायटीस ए केसींनी बरीच वाड जाल्या। सेगीत पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून ह्या व्हायरसात वाड जाल्या आसूंये अशें दोतोरांचें म्हणणें आसा। ह्या व्हायरसाचें मुखेल लक्षण म्हळ्यार लिव्हर इन्फेक्शन। तशेंच ह्या व्हायरसाची लागण जाल्ल्या मनशाचें उश्टायल्लें उदक वा हेर जेवण लेगीत खायत जाल्यार ह्या व्हायरसाचो संसर्ग जावं येता अशें दोतोर सांगतात।